सुकोरीन फर्नांडीस बीजेपीच्या तिकेटीर वार्ड 21 मडगांव नगरपालिकेची पोट वेंचणूक लढयतली। सुकोरीन हालींच 150 लोकांक घेवन बीजेपीत गेल्या। ह्या वार्डाची नगरसेविका अश्लेषा नायकाक एक मायाक न्हंयत बुडून मरण आयिल्लें। तिचो सीट रिकामो आसा। पोट वेंचणूक 23 ऑक्टोबराक जातली। अश्लेषेच्या फामिलीन सुकोरीनाक तेंको दिला। तारीख 1 ऑक्टोबराक बाय इलेक्शन जाता। त्या इलेक्शनाक आमचो कॅन्डिडेट जो आसा सुकोरीना फर्नांडीस। सुकोरीना फर्नांडीस ही जे भुरगीं आसा त्या वाड्यार रावपी ते ताजे सोशल वर्क आसा, शिकिल्ले भुरगें आसा, ताका काम करपाची बरी उमेद आसा। ते काम करून आयला आनी काम ताजें चालू आसा। बिकॉज सुकोरीन बाय एक धडाडीचें भुरगें जावन आसा, ताका बरी उमेद आसा ते काम करतले। सगळे गांवचे लोक जे आसात ते ताजे बरोबर आसात। त्या दिसा पयर 23 तारखेक जवळजवळ 150 कार्यकर्ते ताजे बरोबर आयले आणि आमकां जॉइन जाले। All my supporters and us, we decided on it. We saw how the BJP system works. It's not a one-man show. It's a full party their decision. And again, we saw that it was our community, we all of us got together, and that's how we made a decision to join BJP. So it is not again my alone decision or something like that. All of us together, my parties, my people with me, my supporters, it was a combined decision. आमगेल बाय सुकोरीना म्हाका तेच तरेचे भुरगे अशें दिसून आयला। थोडो वेळ आमचें संभाषण जालें ताजे भितर आनी हांव बाय सुकोरीना सपोर्ट करता, फूल सपोर्ट एज वेल एज म्हजो आशिर्वाद बाय तुका, तूं जरूर निवडून येतलें। मडगांवची नगरसेविका अश्लेषा नायकाक न्हंयत बुडून मरण आयिल्लें। एकल्या तरणाट्याचो जीव वाटयतना ती बुडली। उसगांव सोनारबाग एका फार्म हावजात ती पिकनिकेक गेल्ली। कुडचडे काकोडेच्या 17 वर्साच्या तरणाट्याक बुडटा तो पळोवन ताका वाटोवंक म्हणून ती गेल्ले कडेन दोगांकय बुडून मरण आयलें। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। मुरगांवां सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटाची मोडिल्ली राखणे वणत रिपेर करपाचें मुरगांव पालिकेन खंय मनार घेतला। पावसा उपरांत गजाली जाग्यार पडटल्यो म्हूण आमदार मिलिंद उलयला। ट्रक मुरगांवां सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटा भायर कोयर ओडून उडयतात म्हूण हेडलायन सड्यावेल्या लोकांनी ट्रक आडोवन बोवाळ घाल्लो। आदल्या नगरसेवकाच्या पुतान कोयर ओडोंक लायला म्हूण ट्रकाचो ड्रायव्हर सांगता। सड्यार तो इश्यू जाला। डंप जी दुरीग मोडिल्ले ताजे टेंडर ऑलरेडी दिल्ले आसा। नाव ही विल स्टार्ट द वर्क कळ्ळें न्ही। दुसरे टेंडर आमकां अप्रुवलाक धाडिल्ले ते आयिल्ले आसा। आमी ऑलरेडी ते मनशाक हे करून दिल्ले आसा। दुसरे आमी आज काल रातीच्यान JCB हायर करून काल पावले आसतली। ते कचरो मातसो ओडून उबो करचो पडटलो कित्याक तो पसरला आनी दुसरे ती वाट खाली करची पडटली आनी तांकां कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉल करपाकूय एसेस दिवचो पडटलो। आनी हे जे भायर जो कचरो येता ती वॉल मातशी हे जाल्या म्हणून कचरो हलकोय आसता तो उबून येता आनी थोडे लोक अशे इश्यू करता की ते भितर व्हरून उडोवपाचे पळयनात, भायरच उडोवन येतात। ताजे खातीर ते प्रायवेट ट्रक हे करता ना पळय त्या इश्यूचें म्हाका कांय खबर नाशिल्लें। कावन्सिलरांनी म्हाका कांय सांगूंक ना। तांचे तांणी भायल्या भायर डील केल्लें आसा आनी हे कोणी कचरो आसूं पूण ते आमच्याच वॉर्डांतले आशिल्ले। तांणी कन्सल्ट करपाचें आनी हे मॅटर सॉल्व करपाचें आशिल्लें। बेश्टोच इश्यू केल्लो आसा। कांयच जालें ना, बेश्टे वाटेर उडयला आनी तितले हे करून उडयला। इश्यू मुद्दम वाडयला। गार्बेज आमचें तें बेलिंग मशीन सारकें ना, त्या कारणान तो गार्बेज डंप जालो तो भरलेलो आसा आनी अननोइंगली आमकां सुद्दां खबर ना की कोणी प्रायवेट ट्रक काल ताका धरलो आनी तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। म्हणून आयचे डेटीक आमी काल राती आनी आयज सकाळीं JCB घालून तो सगळो रस्त्यार कचरो येयल्लो फुडें फूल पुश करून फुडें धुकल्लो आसा। काम चालू आसा, अजून सुद्दां काम चालू आसा। गार्बेजान तो हीप जाल्लो आसा आनी 1 म्हयन्या भितर तेचें थंयसून काडपाचें काम चालू जातलें। टेंडर केल्लो आहा, वर्क ऑर्डर पासून त्या मनशाक दिल्या। ताका जाय ती मशिनरी तेणी ऑर्डर करून ती इन्स्टॉल करून हाडून बसोवपाक कमीत कमी म्हयनो वयतलो आनी वेट गार्बेज आसल्या कारणान काम करून त्रास जातलो। म्हणून पावस जाल्या नंतर 1 म्हयन्या उपरांत तेणी काम चालू करता म्हटलां। हे काम 100% गार्बेज ह्या थोड्या दिसान चालू जातलें आनी टायम लागतलो ताका की ही जी आमची मेथड आहा ताका एक वरोच भर लागतलें क्लियर जावपाक। गोंयांत 15 आनी 16 ऑक्टोबराक आंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स परिशदेची पयली 14 आनी 15 तारखेर NGOंची ब्रिक्स जातली।
पीपल्स फोरम ऑन ब्रिक्स गोवा समांतर ब्रिक्स कार्यावळ घेता। समांतर ब्रिक्स कार्यावळीक भारत, ब्रिटन, चीन, रशिया आनी दक्षिण आफ्रिकेंतल्यान प्रतिनिधी येतले। ब्रिक्सात थळाव्या विशयांचेर चर्चा जायना म्हूण खंय ही समांतर ब्रिक्स। ब्राझील, रशिया, भारत, चायना आणि साऊथ आफ्रिका या 5 देशांचो जो समूह जेका ब्रिक्स म्हणतात ताचो समीट गोंयांत 15 आणि 16 तारखेर ऑक्टोबराचेर जावपाचो आसा। आता हो समीट जो जाता तो सरकारी पातळीचेर जाता आणि ह्या समिटाचे जे विषय आसा, ह्या समिटान जे विषय हाताळले जातात त्या विशयान पळयता अशें दिसता की लोकांचे जे विषय आसा ते भायर दवरलेले आसा। म्हणून पीपल्स फोरम ऑन ब्रिक्स ही एक समांतर प्रोसेस वा एक समांतर प्रोसेस ही एक समांतर प्रक्रिया चालू करपाची भारतातले विंगड जे गैर सरकारी संघटना आसा, जे NGO, सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन जे आसा तांकां गरज भासली आणि तांच्यांनी अशें ठरयलें की 13 आणि 14 ऑक्टोबर हे 2 दीस आख्ख्या भारतभरचे तशेंच चायनातले, रशियातले, साऊथ आफ्रिकेतले आणि ब्राझीलातले जे गैर सरकारी संस्था आसा आणि जे या ऑफिशियल ब्रिक्साच्या भायर दवरलेले आसा जाणून बुजून ते बी हांगा गोंयांत येतले 13 आणि 14 तारखेर ऑक्टोबराच्या। आणि पीपल्स फोरम ऑन ब्रिक्स हो एक पॅरलल ब्रिक्स समीट जावपाचो आसा। आमी ऑल्टरनेटिव्ह म्हणिना, बट इट इज सप्लिमेंटरी अँड कॉम्प्लिमेंटरी। दुसरी गजाल म्हणल्यार 13 आणि 14 ऑक्टोबराक पीपल्स फोरम ऑन ब्रिक्स जावपाचो आसा तो जवळ जवळ इंटरनॅशनल लेवलाचेरूच जातलो, कारण थिंगाय बी रशियातले, चायनातले, ब्राझीलातले आणि साऊथ आफ्रिकेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येवपाचे आसा आणि भारतातले आसतले। समांतर ब्रिक्सात खंय गोंयच्या वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांचेर चर्चा जातली। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। घेऊ एक ब्रेक।